नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. पॅथलॅबाच्या नावान चलिल्ले गुड्डल लसावांक आळाबंद हाडपाच्या आयएमएचे यत्न लॅबा खातीर 1-2 म्हयन्यांत थारायतल्या मार्गदर्शक तत्वां. मेडिकलांत रिएजंटाचो स्टॉक काबार, बिलां अडकल्ल्यान पुरवण बंद, टेस्टी परत प्रायव्हेट लॅबांनी स्टॉकाक लागू येतात 2-1 म्हयने. पटना स्फोटाच्या फाटभुंयेर केंद्रीय गृह मंत्रालयाचो राज्यांक सेक्युरिटी अलर्ट. टुरिझम आनी उत्सवाचो सीझन आशिल्ल्यान गर्देच्या सुवातींनी सुरक्षा खर करपाचो निर्देश. 1991 सालांत आशिल्ले गोंय बदलना. इंग्लिशीक अनुदान दिलें ना जाल्यार फक्त श्रीमंताचीच भुरग्यां इंग्लीश शिकून गरिबाचेर अन्याय जावचो ना मुख्यमंत्र्याचो MOI समितीक प्रस्न. आणि तोत्या मरड कासावले बेकायदेशीर कत्तलखान्यार पुलिसांची धाड. वेर्णा पुलिशेन केली कारवाय. 10 गोरवांची सुटका, 2 जाणांक अटक. खबर विस्तारात. पॅथलॅबाच्या नावान चलिल्ले गुड्डल लसावांक आळाबंद हाडपाचे यत्न आयएमएन चलयल्यात. आयएमएन नेमिल्ले टिमीचे चौकशेंत कांय शॉकाद करपी गजाली उक्ताडार आयल्यात. सॅम्पलां काडप, तपासप आनी रिपोर्ट करपाचे बाबतींत अंधाधुंदी चल्ल्या. 1-2 म्हयन्या भितर लॅबां खातीर मार्गदर्शक तत्वां थारतलीं. पॅथॉलॉजी रिपोर्टाचेर आतां MBBS दोतोराकच सय करची पडटली. मात कॅन्सरा सारकेल्या दुयेंसाच्या रिपोर्टाचेर पॅथॉलॉजिस्ट सय करतलो अशेंय थारता. गोंयभरच्या खाजगी तशेंच सरकारी पॅथलॅबां खातीर टेस्टींचो रिपोर्ट दिवपा-विशीं मार्गदर्शक तत्वां येवपाची आसात. भारतीय मेडिकल संघटनेन नेमिल्ले खासा समितीन गोंयच्या पॅथलॅबांचे कारभाराची खोलायेन चवकशी केल्या आनी अहवाल दिला. ह्या अहवालाच्या आदाराचेर भारतीय मेडिकल संघटना मार्गदर्शक तत्वां थारायता. पॅथलॅबांनी चलिल्ले गुड्डलसावा-विशीं भारतीय मेडिकल संघटनेकडेन कागाळी आयिल्ल्यो. ताचे वेल्यान संघटनेन चवकशी समिती नेमिल्ली. हे समितीन केल्ली निरीक्षणां अशीं आसात. एक पॅथॉलॉजिस्ट 20 ते 25 वेगवेगळ्या सुवातांचेर आशिल्ल्या पॅथलॅबांतल्या रिपोर्टांचेर सयो करता. कांय पॅथॉलॉजिस्ट रिपोर्ट पळोवचे पयलींच सय करून दवरतात. पॅथॉलॉजिस्टान रिपोर्ट पळयले उपरांत सय करूंक जाय. कांय कडेन पॅथॉलॉजिस्टाच्या बदला टॅक्निशियनच रिपोर्टाचेर सय मारतात. रिपोर्टाचेर सय करपाचो टॅक्निशियनाक अधिकार ना. इतलेच न्ही, महाराष्ट्रांतलो पॅथॉलॉजिस्ट गोंयच्या सुमार 20 लॅबांच्या रिपोर्टाचेर सयो मारता अशीय म्हायती मेळ्ळ्या. पॅथलॅबांतल्या ह्या गुड्डलसावांक आळाबंद हाडूंक भारतीय मेडिकल संघटना मार्गदर्शक तत्वां थारायता. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण आतां पॅथॉलॉजी रिपोर्टाचेर पॅथॉलॉजिस्टाच्या बदला MBBS दोतोराकच सय करची पडटली. आनी फक्त कॅन्सरा सारकिल्या गंभीर दुयेंसांच्या रिपोर्टाचेर पॅथॉलॉजिस्ट सय करतलो. तशेंच रिपोर्टाच्या सकयल दोतोराची पात्रताय बरयल्ली आसपाक जाय. मेडिकल मंडळान दिल्लो नोंदणी क्रमांक बरयल्लो आसूंक जाय. GMCन मात रिपोर्टाचेर कोण सय करता तें सारकें कळना. पॅथॉलॉजिस्ट, दोतोर काय टॅक्निशियन. पॅथलॅबांक मार्गदर्शक तत्वां थारावपाचें काम निमाण्या पावण्यार आसा आनी 1-2 म्हयन्या भितर प्रक्रिया पुराय जातली अशें IMEची सुत्रां सांगतात. सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर. GMCची पनवत सध्या सुटना. ब्लड टेस्टीक लागपी रिएजंट सोंपिल्ल्यान टेस्टी बंद जाल्यात. मेडिकलांत बिलां अडकलीं की कंपनी रिएजंट पुरवण बंद करता. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण कंपनीची मोठ्या प्रमाणात बिलां सध्या अडकल्यात. रिएजंट येता म्हणल्यार घडये 2 ते 3 म्हयने लागूं येतात. तो मेरेन GMCतल्या पेशंटाचेर ब्लड टेस्टी परत प्रायव्हेट पॅथलॅबांनी करपाची पाळी आयल्या. GMC सध्या घुसपल्या एजंट आनी रिएजंटांनी. पळयात रिपोर्ट. सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित्र. एक ना एक कारण काडून मेडिकलांतलो प्रायव्हेट पॅथलॅबांचो धंदो बंद जावपाचें नांव काडिना. आतां मेरेन एजंट वॉर्डांनी घुसून ब्लड सॅम्पलां व्हरताले. आतां रिएजंट सोंपिल्ल्यान मेडिकलच पेशंटाच्यो ब्लड टेस्टी भायर करपाक लायतात. GMCक ब्लड टेस्टी खातीर लागपी रिएजंटाची पुरवण करता अबॉट ही कंपनी. पूण कंपनीची बिलां मेडिकलान अडकली की स्टॉक पुरवण बंद जाता. अदीमदीं हे प्रकार चालूच असतात. एकदा रिएजंटाची पुरवण बंद जाली की प्रायव्हेट लॅबांचो धंदो सुरू.
अबॉट कंपनी जीएमसीक रिएजंटा सयत काय हेर सामानांची पुरवण करता. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण कंपनीची मोठ्या प्रमाणात बिलां सध्या मेडिकलान अडकल्यात. ताका लागून जीएमसीतलो रिएजंट स्टॉक काबार जाला. रिएजंट सोंपिल्ल्यान जीएमसीन परतून ब्लड टेस्टी सुरू जावंक 2 ते 3 म्हयने लागू येतात. जीएमसीन रिएजंट सोंपच्या 8 दिसां पयलीं स्टाफ संबंधीत सेक्शनाक ताची कल्पना दिता. जीएमसीन यो वच करपी प्रायव्हेट पॅथ लॅबाच्या एजंटाक एक्सपोज केल्या उपरांत जीएमसींतल्यो ब्लड टेस्टी सुमार 25% वाडल्यो. आतां रिएजंट सोंपला. रिएजंट सोंपिल्ल्यान सगळ्यांत चड मार बसतलो तो बायोकेमिस्ट्री लॅबाक. रिएजंट सोंपिल्ल्यान ह्यो टेस्टी बंद जाल्यात. बीएचसीजी, पीएसए, एलएच, एफएसएच, थायरॉयड, CA-125 आनी एपीटीटी. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण रिएजंटाची शॉर्टेज अशीच उरल्यार CKMB आनी मॅग्नेशियम टेस्टी बुधवारा सावन बंद जातल्यो. तो मेरेन जीएमसींतल्यो हे रिएजंट आशिल्ल्यो सगळ्यो ब्लड टेस्टी प्रायव्हेट लॅबांनी जातल्यो. एके वटेन टेंडरां काडूंक नाशिल्ल्यान मेडिकलांतले फार्मासींनी सादी नित्याची वखदां मेळना जाल्यात. थंय प्रायव्हेट फार्मासींचो धंदो तेजीन चल्ला. आतां रिएजंट आउट ऑफ स्टॉक जाल्ल्यान प्रायव्हेट पॅथ लॅबांनी धंदो तेजीत आयला. फार्मासींनी वखदां, लॅबांनी रिएजंटा सारकिल्ल्यो गजाली आउट ऑफ स्टॉक जातात हे चुकून घडटा काय ठरोवन हाची जाप कोण दितलो? मेडिकलान फुकट वैजकी सेवा म्हूण सांगून पेशंटाचे बोल्साक प्रायव्हेट कातर मारपाचे हे रॅकेट फोडप सरकाराक मात अजून जमना. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. केंद्रीय गृह मंत्रालयान सगळ्या राज्यांक सेक्युरिटी अलर्ट दिला. आयतारा मोदीचे सभे पयलीं पटना जाल्ले बॉम्ब स्फोटाचे फाटभुंयेर सगळ्या राज्यांक हो निर्देश जारी केलो. सध्या टुरिझम आनी उत्सवाचो सीझन आशिल्ल्यान लोकांचे गर्दीचे सुवातींनी सुरक्षा वेवस्था खर करची म्हूण हो निर्देश दिला. इतले मजगतीं इंडियन मुजाहिदीनाचो मुंबय सावन पळून गेल्लो खापो आकांतवादी अफजल उस्मानाक मुंबय एटीएसान गोंयांत परत धरलो म्हूण खबर पातळिल्ल्यान बोवाळ पडलो. खरो ताका धरला उत्तर प्रदेशांत. पाटणा शारात आयतारा जाल्ल्या बॉम्बस्फोटाक लागून पुराय देशांतली सुरक्षा वेवस्था कडक केल्या. सध्या दिवाळीचो बोवाळ आशिल्ल्यान सगळ्या राज्यांनी सुरक्षा वेवस्था सामकी कडक करची असो आदेश केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयान सगळ्या राज्य सरकारांक दिला. ज्या राज्यांनी सध्या विधानसभा वेंचणुकांचो प्रचार चालू आसा त्या राज्यांनी सामके सादूर रावचे अशें केंद्र सरकारान कळयला. पाटण्यात बॉम्बस्फोट जाल्या उपरांत दुसऱ्याच दिसा सगळ्या राज्य सरकारांक धाडिल्ल्या सुचोवणेत केंद्रीय गृह मंत्रालय म्हणटा मार्केट, धार्मिक थळां, रेल्वे स्टेशन, बस स्टॉप आनी हेर संवेदनशील सुवातींचेर राज्य सरकार आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी बारीकसाणीन नदर दवरची. हे सुवातींचेर कडक सुरक्षा बंदोबस्त दवरचो. ज्या सुवातींनी लोक व्हडा प्रमाणात एकठांय येतात त्या सुवातींनी आकांतवादी घातपात करपाची शक्यताय आशिल्ल्यान खासा नदर दवरची अशें केंद्र सरकारान सुचयला. मुंबय पुलिसांच्या ताब्यांतलो 20 सप्टेंबराक पळोवन गेल्लो इंडियन मुजाहिदीनाचो खापो आकांतवादी अफजल उस्मानीक गोंयांत धरलो अशी बातमी कांय राष्ट्रीय न्यूज चॅनलांनी दिल्ल्यान बरोच बोवाळ जालो. मुंबय पुलिसांच्या ATS विभागान अफजलाक गोंयांत धरलो अशे बातम्यांनी म्हणिल्ले. प्रत्यक्षात नेपाळाक पळून वचपाचो यत्न करपी अफजलाक उत्तर प्रदेशात अटक केल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक व्यावसायिक विसर.